तुझ्या भाव भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान म्हाका मातशें इल्लेशें आवचितशें दिसता. जेजूक ह्या फारिजेवान आपणागेर जेवणाक आपयलो. जेजून आपोवणें स्विकारलें आनी जेजू तांगेर जेवणाक गेलो आनी बसलो. काय बरोसो निमान जेजूक रेस्पेत मान दिवंक ह्या फारिजेवान ताका आपयला. पूण तांगेर गेल्या उपरांत जेजू ताकाच ओकमान करता. जो होस्ट आसा जाणें तुका जेवणाक आपयला ताकाच ओकमान करता आनी बेस्ती उतरांनूय खुळ्यानो हें एक उतर जेजून उजार केलें. तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. जेवणाक गेला जेवण सुरू जावंकूच ना आनी उतरां ताका नागोवणो म्हणलो, ताका खोटो म्हणलो. ताकाच न्हय पूण ताचे बराबर दुसरे फारिजीव तांची कम्युनिटी आसा तांकां आठवेंचशें दिसता. भाव भयणीनो, खरेपणी जेजू कित्याक करता काय हे भाशेन आनी जेजू जी कितें उतरां उलयलो आनी जें कितें जेजून केलें तें कित्याक गाय. हो फारिजेवूय तेंच चिंत्तालो आपल्या मनान भितर. ह्या फारिजेवान जेजू कांय म्हणूंक पासून ना. जेजून हात पांय धुले ना म्हूण कांय म्हणूंक ना. फकत आपल्या मनान चिंत्तालो जेजू हे भाशेन कित्याक करता, हात कित्याक धुवंक ना ताणें, पांय कित्याक धुवंक ना ताणें. म्हणजे जुदेव कसो तो आमगेर भितर सरला पूण जुदेवांच्यो चाल रिती तो पाडिना. मनांत म्हणलेलें आनी मनान म्हणलेलें जेजू आयकता, पळयता आनी ताका हो जबाब दिता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार भाग्योन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, भितर तावन जें आमचें भायर सरता तें आमचें जिवीत. म्हणजे भावार्था वरवीं एक प्रमाणीक मनीस आपणोन जिवीत जोडटलो. भायल्यो ज्यो वस्तू करता तातूंतल्यान चड जोडचो ना. आनी ह्या पासत भाग्योन पावलो शिकयता आमकां भावार्थ जो आसा आमचें प्रमाणीकपण भितरल्यान जें आसा तें आमकां जिविताक पावयतलें. पूण तेच बरोबर एक व्हड संदेश भाग्योन पावलूय दिता. देवान हें आमकां घडून दवरलेलें आसा. म्हणजे जिवीत जोडूंक घडून दवरलेलें आसा. भावार्थ दवरता ताका जिवीत मेळटा. पूण देवाचेर आनी देवाच्या वस्तूंचेर भावार्थ दवरचे बदलेक मनशान बदल्लें वो उरफाटें केलें. खोटेपणान भितर सरलो. देखून भाग्योन पावलूय हीं उतरां उलयता. सोत खोटेपणान दामून धरतात तसल्या देव धर्म नासलेल्या मनशांक सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार्थावन देंवलोलो दिसती पडून येता. आमी मनीस आयज कितें करता? देवान आमकां जिवीत दिल्लें आसा आनी जिविता बरोबर हें जिवीत सांबाळपाक, जिविताचें संरक्षण करपाक आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू दिल्ल्यो आसात. जावं ती आमची जमीन, जावं आमची भाटां बेसां, जावं आमचें दुडू, जावं आमची पदवी वो जावं आमची नामनां, हें सगळें आमकां दिल्लें आसा आमचें जिवीत बरे भाशेन फुडें व्हरूंक. आनी ह्या सगळ्यान आमचो भावार्थ थीर आसूंक, भितरल्यान आमचो भावार्थ आसा तातूंतल्यान जें आमी जिवीत जियेता तें थीर आसूंक आमकां रोचल्या. पूण मनशान आमी उरफाटें केलां. आमी खोटेपणान भितर सरल्या. आमी जाय ते अर्थूच बदललेले आसात. आमी आमची जण एकल्याचें अस्तित्व जें आसा, जण एकल्याची आयडेंटिटी आसा ताचो पासून अर्थ बदललेलो आसा. वो आमचे लागीं ज्यो झुट्यो आसात, पदवी आसात तांचो पासून अर्थ बदललेलो आसा. आमचो प्रधानमंत्री म्हणटालो हांव प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री न्हय. काय बरें म्हणप. आनी ताणें म्हणलां ते भाशेन सगळीं जीं कोण वेगवेगळ्यो झुट्ट्यो घेवन आसात, पदव्यो घेवन आसात, पोस्ट घेवन आसात ते सेवक सगळे. पूण आयज अर्थ बदललेलो आसा. आयज MLA म्हणल्यार अर्थ बदललेलो आसा, मिनिस्टर म्हणल्यार अर्थ बदललेलो आसा. जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो आनी ताची सेवा करूंक सोदताले तेन्ना जेजून उक्तेपणी सांगलें हांव सेवा घेवंक न्हय, हांव सेवा दिवंक आयलां. सेवक जरी तर आमी जाल्यार कसलीय आमची पदवी आसूं, हे पदवेंतल्यान सेवा करतलीं जावपाक जाय. आयज अर्थ बदललेलो आसा. जरी तर एक्सिडेंट जालो, तुजो गुन्यांव आसा, फायन भरपाचे बदलेक मिनिस्टराक फोन, MLAक फोन. जरी तर कितें इलिगल जाल्लें आसा, हें इलिगल म्हूण मानून घेवन तें सुदरावचे बदलेक हाचें इन्फ्लुएन्स, ताचें इन्फ्लुएन्स, आनी हें इन्फ्लुएन्स दिवपाक आयज आमकां MLA जाय, हें इन्फ्लुएन्स दिवपाक मिनिस्टर जाय, हें इन्फ्लुएन्स दिवपाक आमकां पंच आनी सरपंच जाय. ना जाल्यार
तांचो जो मुखेल वावर आसा म्हणजे सेवा करपाचो तोच काडून कुशीन दवरलेलो आसा. आमचें जिवीत आयज आवय बापूय कित्याक भुरग्यांक आयज वस्तू दिवपाक हें हाड तें हाड तें हाड. भुरगीं पासून घडये आयज आवय बापायक ATM मशीन म्हूण समजता. आवय बापाय लागीं घे पयशे आनी दिना जाल्यार मागीर बोवाळ कर, दिना जाल्यार फोड. अर्थ बदललेलो आसा. आयज भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आपलो जिविताचो अर्थ बदललेलो आसा. आमी तरणाटीं कशीं आमकां जाणवायेचें पुस्तक, म्हणण्याचें पुस्तक खेरीत भाशेन बऱ्या पवित्र जिविताक आपयता. आवय बापायक खालती जावपाक आपयता. देवाच्यो वाटो धरून चलूंक आपयता. पूण आयज आमी अर्थ बदललेलो आसा. कित्याक ट्रेंड्स, संवसार कसो चलता ते भाशेन आमी चलपाक जाय. आनी संवसार चलता तातूंत आमी आमचें अस्तित्व जें आसा, जे आमचे बेजिक्स आसात तेच आमी सोडून दिल्ले आसात. वा आमी वावराडी, आयज आमी वावराडी आसात तांकां सवका वावर करपाक मातशें अवघड लागता. नेटान मोगान वावर करपी बहुत थोडे जाल्ले आसात. चडशे जाण आपलो टायम जालो, इतल्या टायमाक म्हाका इतले पयशे, काम करता तेका दुडू मेळपाकूच जाय, पगार मेळपाकूच जायो. पूण आयज आमचो फोकस एके भाशेन बदललेलो आसा काय की जाता ते भाशेन थोडें काम करपाचें पूण चड जोडपाचें. असल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी आयज बदललेल्यो आसात. भाग्योन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हाचेर नदर घालपाक आपयता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू खर उतरांनी उलयता. जरी तरी भाशेन बदललेलें आसा जाल्यार हीं उतरां आमकांय पडपाक शकता. नागवण ताका म्हणलो, खुळे म्हणले, हीं उतरां जेजू कडल्यान आमकांय पडपाक शकता. आनी भोव करून जेन्ना ओत्मीक गुरुजी आसा, ओत्मीक फुडारी आसा, तांणी कितेंय म्हणत जाल्यार, आमी पाद्रींनी जरी तर कितेंय म्हणीत जाल्यार जायत्या जाणांक दुखता. फादरान आनी अशें म्हणपाचें, असलीं फादरान उतरां उजार करपाचीं. जेजू म्हणटा कित्याक आमी बदललेलीं आसा, वायटाक बदललेलीं आसा. ती जरी तर आमी परतून सारकीं बरे वाटेन बदललीं जाल्यार बरीं उतरां आमकां मेळटलीं. शाबास बऱ्या चाकऱ्यानो, देवान तुमकां दवरलां तें दायज घेवंक वचात. हीं बरीं उतरां. तर आमकां बरीं उतरां जाय काय आमकां असलीं खर उतरां जाय ती आमी जण एकल्यान विचून काडूंक जाता. आनी विचून काडटा तें आमकां मेळटलेंच. जाल्यार आयचे मिसाचे भेटेन आमी विचून काडुया, बरेपण विचून काडुया. भावार्थान जिवन आमच्या भावार्था वरवीं आमी जिवीत जोडूंक, प्रमाणीक मनशाचें जिवीत जोडूंक आमकां कृपा हे भेटेन मागून घेवया.